नावेली रुमडामळ वाठारात बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचो उपद्रव वाढला। स्क्रॅप यार्डाच्या वाडट्या अतिक्रमणाचो लोकांक त्रास जाता म्हणून पंच विनायक वळवयकराचो दावो। स्क्रॅप यार्ड वाल्यांची दादागिरी वाढल्या आणि ह्या सगळ्याक पंचायतीचो आशीर्वाद म्हूण वळवयकराचो आरोप। तुमकां सांगपाक सोदता फायर ब्रिगेड लेट पावली कारण जो रस्त्यार आमचो मेन रोड आसा पळय, मेन रोड न्ही टोटल रुमडामळ एरियेन हो इश्यू आसा। फायर ब्रिगेडूच न्ही एम्ब्युलन्स सुद्दां फाल्यां त्रास जातले। हो जो स्क्रॅप यार्ड जो पयर उजो लागला पळय टोटली इलिगल। हांगा टोटल 6 स्क्रॅप यार्ड आसा। 7 आशिल्ले, एक स्क्रॅप यार्ड गेलो, आतां टोटल 6 स्क्रॅप यार्ड आसा। 6 स्क्रॅप यार्डान ऑलरेडी ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सेग्रिगेट जाता, उजो लायता वायरींग खातीर, कॉपर काडटा, भरपूर कितें कितें इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा। खंयचे फ्रीज हाडटा, एसी हाडटा, सिलिंडर्स हाडटा। आतां फाल्यां काल उजो लागलो कारण हांगा इलिगली कितें कितें एक्टिविटीज करता। म्हणल्यार इलिगल एक्टिविटीज म्हणल्यार सगळे कमर्शियल एक्टिविटीज आपले पोट फायद्या खातीर लोकांक त्रासून घालता। फायर ब्रिगेड वाले सुद्दां खबर आसा की रुमडामान तर येता जाल्यार बाबा बरे भशेन येवपाचें, कित्याक गाडी लागली जाल्यार मागीर इश्यू जाता। बऱ्या कामा खातीर जे बाबा उजो पालोवपा खातीर येवपाचें आसा पळय तो इश्यू थंयच उरता आनी वेगळो इश्यू मागीर स्टार्ट जाता। सो हेजे टोटली रिस्पॉन्सिबल पंचायत, कारण हे हो जो इलिगल स्क्रॅप यार्ड आसा पळय भरपूर वर्सां जाली इन्स्पेक्शन करता पण इन्स्पेक्शन करतकच फुडलो प्रोसिजर जायना। पंचायत कशी आसा, पंचायत रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली, पंचायत कानावर एक्शन घेना। हांवें पर्सनली 1 वर्स जालें सप्टेंबरान, ह्या फुडल्या म्हयन्यान 1 वर्स जाता हांवें ऑलरेडी स्क्रॅप यार्डाचेर पर्सनल म्हाजी ऑलरेडी कंप्लेंट घातली डेप्युटी कलेक्टरान। ऑलरेडी तेजी हियरिंग चालू आसा। पण कशें आसा आमचें ज्युडिशियल सिस्टम आसा पळय, म्हणल्यार आमचो जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम, ज्युडिशियल न्ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पार्ट आसा पळय तो टोटली वीक। पंचायत आसा पळय हे अजून काय जावना, फक्त पंचायत इलिगल एक्टिविटीजाक सपोर्ट करीत आसा। सदांच म्हणटा आतां 90% इलिगल जाल्या, स्वता एडमीट करता पंचायत 90% इलिगल जाल्या, पण तेजेर 10% बाबा एक्शन घेवची आनी जर 90% जाला पळय एटलीस्ट बाबा 50%चेर कशी व्हरया हेजेर विचार करना। विनायक वळवयकराची स्क्रॅप यार्डा बाबतीत ही भूमिका जाल्यार दुसरो पंच समी उल्लाचो वेगळोच सूर। तो म्हणटा ही स्क्रॅप यार्डा खंय पयलीं सावन आसात, तांच्या आड कोणाची कागाळूय ना। स्क्रॅप यार्डांचो विशय आयडीसीन पळोवपाक जाय म्हणून रुमडामळची सरपंच शबिनाचो घोव आणि विद्यमान पंच समी उल्ला फनीबाद म्हणटा। पयलीं सुवातेर म्हणल्यार जे स्क्रॅप यार्ड्स आहा पळय ते आमची पंचायत जावपा पयलींसून आहा। ते ओल्ड जेन्ना स्टार्टींग जे प्लॉट जाले पळय तेन्नासून ते आसा। एक्चुअली इतली वर्सां जाले ते कोणाची कंप्लेन ना कांय ना। इतली ते आमी कितें सांगल्यार ते सांबाळून ते चलयता, पूण तेजे कंप्लेन आयज पासून कोणाचे ना। आनी मेन म्हणटा स्क्रॅप यार्ड, आतां हेजी स्क्रॅप यार्ड मध्ये हेजे लूक आवट आयडीसीन ते पळोवपा जाय। आयडीसी जे पयले जाल्यार तांकां खंय लुगार पडले ते वयतले, ते एनी टायम ते वचपाक रेडीच आहा। आयडीसीन तांकां सेटल करपा जाय मेन म्हणजे। आनी तुमी पंचायत सायडीन कितें आमची पंचायत सायडीन आमी एक्शन घेता, आमचे कडेन कितें येयलें आमी एक्शन घेवपाक रेडी आसा। आमची सो पंचायत तुमचे कडेन कोणाची कंप्लेंट्स बी काय आयज पर्यंत कंप्लेंट कोणाची ना। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीवी।